Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. सोमिया जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचो पास्कांचो आयतार. विशय भरवशान जियेयात, पुनर्जिवंत जेजूक परगोठात. सुरवातेची उतरां. प्रितीच्या भयणी भावांनो, पास्कांचे दोबाजीक परबेक जेजूचें पुनर्जिवंतपण आमी सोमारंभता. ही सोमारोमणी आमच्या भावार्थाची बुनयाद जावन आसा. जेजून मरणाचेर जैत व्हरून आपल्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमकां सासणीक जिविताची वाट तयार केली. हो गूट मनांत दवरून आयच्या सेवा धर्माचो विशय भरवशान जियेयात, पुनर्जिवंत जेजूक परगोठात. जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमकां नव्या जिविताचो भरवंसो फावो जालो आनी होच नव्या जिविताचो भरवंसो दुसऱ्यांक दिवंक पुनर्जिवंत जेजूक परगोटूंक आयचो सेवाधर्म आमकां व्हड आव्हान दिता. आयचे राती हो जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचो गूट आमी 4 भागांनी सोमारंभता. पयलो भाग उजवाडाचो सेवाधर्म, दुसरो भाग सोबदाचो सेवाधर्म, तिसरो भाग पवित्र स्नानाचो सेवाधर्म आनी चवथो भाग दिनवासने बलिदानाचो सेवाधर्म. संतोषाच्या उमाळ्यांनी भरोन भोक्तीपणी हे सेवाधर्मीक रितीन आमी वांटो घेवया. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. ओरंबाक देवान स्वर्ग आनी प्रितूम रचली, पूण प्रितुमेक आकार नाशिल्लो. सोमदीर काळोखांत बुडलोलो आनी देवाचो आत्मो उदकां वयर झोंपयो मारतालो. देवान म्हळें, उजवाड जावं, आनी उजवाड जालो. हो उजवाड बरो म्हूण देवान पळयलो आनी ताणें काळोखांत थावन उजवाड कुशीन काडलो. उजवाडाक दीस म्हूण आनी काळोखाक रात म्हूण देवान नांव दिलें. सांज आनी तसोच सकाळ जाली. हो पयलो दीस. देवान म्हळें, उदकांचे 2 वांटे करूं, तांचे मदें मळब जावं. आनी तशेंच जालें. देवान मळब केलें आनी मळबा सकयलें आनी मळबा वयलें उदक वांटलें. मळबाक अंतराळ म्हूण देवान नांव दिलें. सांज आनी सकाळ जाली. हो दुसरो दीस. देवान म्हळें, अंतराळा खायलीं उदकां एके सुवातेर जमा जावं आनी सुकी जमीन दिश्टी पडूं. आनी तशेंच जालें. सुके जमनीक पृथ्वी आनी जमा जाल्ल्या उदकाक सोमदीर म्हूण देवान नांव दिलें. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हळें, जमनीर वनस्पती उत्पन्न जावं, बियां दितीं झाडां आनी फळांनी बी आसलोले रूख जमनीर उत्पन्न जावन. आनी तशेंच जालें. जमनीर वनस्पती उत्पन्न केली. जिन्सा भाशेची बियां दितीं झाडां जालीं. आनी तशेंच जिन्सा भाशेचे बी आसलोलीं फळां दिते रूख जाले. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. सांज आनी तशेंच सकाळ जाली. हो तिसरो दीस. देवान म्हळें, दिसा आनी राती मदें
ओंतोर घालूंक अंतराळार उजवाडाच्यो दिवट्यो जावं आनी त्यो दिवट्यो काळ दीस आनी वर्सां दाखोवंक उपकारूं. प्रितूम उजवाडावंक अंतराळार उजवाडाच्यो दिवट्यो आसूं आनी तशेंच जालें. देवान 2 हेरां परस व्हडल्यो दिवट्यो केल्यो. व्हडली दिवटी दीस चलोवंक आनी ल्हान दिवटी रात चलोवंक आनी नोकेत्रां. प्रितुमेर उजवाड घालूंक दीस आनी रात चलोवंक आनी उजवाडा आनी काळोखा मदें अंतोर आसूंक देवान तांकां अंतराळार घाल्यो. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो चवथो दीस. देवान म्हळें, उदकां जिव्या प्राण्यांनी भरो आनी अंतराळार प्रितुमे वयर सुकणीं उडूं. आनी तशेंच जालें. देवान समुद्रांतले ओरिश्ट राकोस रचले आनी उदकांनी भोंवते जिन्सांचे प्राणी आनी अशेंच तरेतरेचे पाखट्यांचे प्राणी. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. देवान आशिर्वाद घालून म्हळें, चडात आनी वाडात आनी समुद्रांची उदकां भरात आनी प्रितुमेर सुकण्यांची संख्या वाडोवन वचूं. सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो 5वो दीस. देवान म्हळें, सगळ्या जिन्सांचे प्राणी जमनीर उत्पन्न जावं. पोसपाच्यो मनजाती, जिवाणी आनी तरेतरेची रानवट जनावरां. आनी तशेंच जालें. देवान दर एका जिन्साचें रानवट जनावर, पोसपाची मनजात आनी जमनीवेली जिवाणी केली. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हळें, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या मासळींचेर, अंतराळावेल्या सुकण्यांचेर, पोसपाचे मनजातीचेर, सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी प्रितुमेर सोरपोटून भोंवतल्या जिवाण्यांचेर तो धोनीपण चलोवं. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल तांकां रचली. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हळें, चडात आनी वाडात, प्रितूम भरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. समुद्रांतल्या मासळ्यांचेर, अंतराळावेल्या सुकण्यांचेर आनी प्रितुमेर जियेतल्या मनजातींचेर तुमचें धोनीपण चलोयात. देवान म्हळें, आखे प्रितुमेचेर बी आसतीं झाडां आनी बी आसलोले फळां दिते रूख, हें सगळें तुमच्या जेवण पोसोवणाक हांव दितां. आनी सगळ्या रानवट जनावरांक, अंतराळावेल्या सुकण्यांक आनी जमनीवेल्या सोरपोटून भोंवत्या जिवाण्यांक हांव सगळी वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणें केल्लें तें सगळें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगळें बरें आसलें. सांज आनी सकाळ जाली हो 6वो दीस. हे परी अंतराळ आनी पृथ्वी आनी तांचेर मांडलोल्यो सगळ्यो वस्तू तयार जाल्यो. आपूण करतालो तें काम देवान 7व्या दिसा संपयलें. सगळें काम संपयल्या उपरांत 7व्या दिसा देवान विसव घेतलो. सर्वेस्पराचें उतर. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. अरंभाक देवान स्वर्ग आनी पृथ्वी रचली.
देवान म्हणलें, आमच्या रोपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या मासल्यांचेर, अंतराळावेल्या सुकण्यांचेर, पोसपाचे मोनजातीचेर, सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी पृथ्वीमेर सोरपटून भोंवतल्या जिवाण्यांचेर तो धोनीपण चलोवं. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल तांकां रचली. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चडात आनी वाडात, प्रितूम भरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. समुद्रांतल्या मासल्यांचेर, अंतराळावेल्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीमेर जियेतल्या मोनजातींचेर तुमचें धोनीपण चलोयात. देवान म्हणलें, आखे पृथ्वीमेचेर बी आसतीं झाडां आनी बी आसलोले फळां दिते रूख, हें सगळें तुमच्या जेवण पोसणाक हांव दितां. आनी सगळ्या रानवट जनावरांक, अंतराळावेल्या सुकण्यांक आनी जमनीवेल्या सोरपटून भोंवत्या जिवाण्यांक हांव सगळी वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणें केल्लें तें सगळें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगळें बरें आसलें. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हरतो. तेजवोन आनी मोहिमेन भरलोलो. उजवाड प्रकाश फांकयतलो. जबाब. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. प्रितूम तुवें तिचे बुनयादीचेर थारायल्याय. सासणाच्या सासणाक ती थीर घोट केल्याय. दर्याचें आवरण तिका पांगरूंक दिलें. उदकांत तेन्ना पर्वतां वयर चडटालीं. जबाब. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. व्हळा फालक्यांनी तूं जोरी फुटोश्यो करताय. दोंगरा मदल्यान त्यो व्हांवून येतात. तांचे देगेक मळबावेलीं सवणीं आपले घोंटेर करतात. रुखाच्या खांद्यांचेर बसून किलबिलतात. जबाब. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. तुज्या निवासा थावन दोंगरांचेर पावस घालताय. तुज्या मळबाच्या देण्यान जमीन धादोशी जाता. गोरवां पोसच्याक तूं पांचवें तोंड उत्पन्न करताय आनी मनशां भुमींतलो आपलो ग्रास काडचे खातीर ताच्या गरजांक तूं झाडां वाडोयताय. जबाब. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. हो पळय दर्या कितलो लांब रुंद. तांतूंत फिरतात इश्पा भायलीं जिवाणीं, व्हडले धाकटे प्राणी. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जबाब. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. आमचो जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताचीं कर्तुत्वां विस्वाशीपणाचीं.
नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. जबाब: सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. सर्वेस्पराच्या उतराक मळब घडोवन आयला. ताच्या तोंडांतल्या सुस्कारान अंत्रोळाची सगळीं लोस्कोरां उपजोल्यांत. दर्याची उदकां ताणें दाब्यांत कशें भरून दवरल्यांत आनी समुद्राची उदकां शिमा भितर जमयल्यांत. जबाब: सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती परजा भागी. असले परजेक आपलें दायज करून ताणें विंचून काडल्या. स्वर्गार थावन सर्वेस्पर नदर घालता. सगळें मनशाकूळ ताच्या मोऱ्यांत आसा. जबाब: सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आधार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. जबाब: सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी देवान आब्रामाची परिक्षा करून म्हळें, आब्राम, आब्राम. ताणें जाप दिली, हो पळय हांगा आसा. देवान अनेकदां म्हळें, तुज्या एकल्याच अपुरबायेच्या पुताक इजाकाक घे आनी मोर्या गांवांत वच. थंय हांव तुका दाखयतलों त्या दोंगरार तूं म्हाका ताचो योद्न भेटयतलोय. दुसऱ्या दिसा भोव सकाळीं उठून आब्रामान आपल्या गाडवाक तयार केलें आनी आपणा बराबर दोगां सेवकांक आनी आपल्या पुताक इजाकाक घेवन तो भायर सरलो. योद्न भेटोवंक जळो फोडलो आनी देवान दाखयलोले सुवातेर वचूंक वाटेक लागलो. तिसऱ्या दिसा आब्रामान दोळे उबारले आनी पयस थावन ती सुवात पळयली. तेन्ना आब्रामान आपल्या सेवकांक म्हळें, गाडवाक घेवन तुमी हांगाच रावात. हांव आनी म्हजो पूत मातशे मुखार वेतांव आनी थंय देवाक भोजून तुमचेशी परतोतांव. उपरांत योद्न भेटोवंक जळो जाय आसलो तो घेवन इजाकाच्या माथ्यार दिलो. मागीर आपल्या हातांनी उजो आनी सुरी घेतली आनी दोगूय बराबर वाटेक लागले. वाटेर इजाकान आपल्या बापायक आब्रामाक म्हळें, पाय. आनी पायन विचारलें, कितें जाय पुता? पुतान म्हळें, पळय, उजो आनी जळो तर आमचे कडेन आसात, पूण योद्न भेटोवंक मेंढरो खंय आसा? आब्रामान जबाब दिलो, म्हज्या पुता, योद्न भेटोवंक देव एक मेंढरो मेळोसो करतलो. मागीर दोगूय आपली उलोली वाट तांकूंक लागले. देवान दाखयलोले सुवातेर पावतोच आब्रामान थंय एक वेदी तयार केली आनी ताचेर जळो मांडलो. उपरांत ताणें आपल्या पुताक इजाकाक बांदलो आनी ताका वेदीचेर जळवा वयर दवरलो. मागीर आपल्या पुताचो योद्न करूंक हातांत सुरी घेतली. तेन्नाच सर्वेस्पराच्या बोडव्यान
स्वर्गार थावन उलो करून म्हळें, तुज्या भुरग्याचेर हात उखलू नाका आनी ताका कांयच वायट करूं नाका, कित्याक तूं देवाक खरेंच भियेताय म्हूण आतां म्हाका सारकें गमलें. कारण तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं फाटीं सोरलो नाय. तेन्ना अब्राहामान आपली तकली वयर काडली आनी फाटल्यान एका मेंढऱ्याक देखलो. ताची शिंगरां एका झिलकुटांत शिरकोलोलीं. म्हणटोच अब्राहामान यावे इरे म्हणजे देव दिता म्हूण नांव दिलें. त्या पासत आज पर्यान अशें म्हणटात, दोंगरार देव दिता. अनेकदां सर्वेस्पराच्या दुतान स्वर्गार थावन अब्राहामाक उलो मारून म्हळें, म्हज्याच नांवान हांव सोपूत दितां. अशें उलोयता तो सर्वेस्पर. तुवें अशें केलें आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक फाटीं सोरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलों आनी अंतरोळावेल्या नोखेत्रां इतलीं आनी दर्याचे वेळेर आसा ते रेंवे इतली तुजी संसोद हांव वाडयतलों. आनी तुजी संसोद दुस्मानाचे दारवंटे आपल्या ताब्यांत करतली. आनी तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी देखून तुजे संस्थे वरवीं ह्या संवसारांतल्या राष्ट्रांचेर आशिर्वाद घालतलो. सर्वेस्पराचें उतर. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी देवान अब्राहामाची परिक्षा करून म्हळें, अब्राहाम, अब्राहाम. ताणें जाप दिली, हो पळय हांगा आसा. देवान अनेकदां म्हळें, तुज्या एकल्याच अपुरबायेच्या पुताक इजाकाक घे आनी मोर्या गांवांत वच. थंय हांव तुका दाखयतलों. त्या दोंगरार तूं म्हाका ताचो योद भेटयतलोय. देवान दाखयलोले सुवातेर पावतोच अब्राहामान थंय एक वेदी तयार केली आनी ताचेर जळो मांडलो. मागीर आपल्या पुताचो योद्न करूंक हातांत सुरी घेतली. तेन्नाच सर्वेस्पराच्या बडव्यान स्वर्गार थावन उलो करून म्हळें, अब्राहाम, अब्राहाम. ताणें जाप दिली, हो पळय हांगा आसा. देवदूतान म्हळें, तुज्या भुरग्याचेर हात उखलू नाका आनी ताका कांयच वायट करूं नाका, कित्याक तूं देवाक खरेंच भियेताय म्हूण आतां म्हाका सारकें गमलें. कारण तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं फाटीं सोरलो नाय. तेन्ना अब्राहामान आपली तकली वयर काडली आनी फाटल्यान एका मेंढऱ्याक देखलो. ताची शिंगरां एका झिरकुटांत शिरकोलोलीं. म्हणटोच अब्राहामान त्या मेंढऱ्याक धरलो आनी आपल्या पुताचे सुवातेर ताका भेटयलो. अनेकदां सर्वेस्पराच्या दुतान स्वर्गार थावन अब्राहामाक उलो मारून म्हळें, म्हज्याच नांवान हांव सोपूत दितां. अशें उलोयता तो सर्वेस्पर. तुवें अशें केलें आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक फाटीं सोरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलों आनी अंतरोळावेल्या नोखेत्रां इतलीं आनी दर्याचे वेळेर आसा ते रेंवे इतलीं तुजी संसोद हांव वाडयतलों. आनी तुजी संसोद दुस्मानांचे दारवंटे आपल्या ताब्यांत करतली. आनी तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी देखून तुजे संस्थे वरवीं
ह्या संवसारांतल्या राष्ट्रांचेर आशिर्वाद घालतलो. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजोणें तुजेच आदीन राखून दवरलाय. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्यां मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हूण तोच हांव कदींच हालोना. जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो ओत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पोरयान सवत्सायेन सुस्त जातोली, कित्याक तूं म्हजो ओत्मो मेल्ल्या मदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वाशी भोगताक फोंडांत उरूंक दिवचो नाय. जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भोरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, तूं कित्याक म्हूण म्हाका उलो मारताय? इस्रायेलाच्या पुता धुवांक फुडली वाट धोरात म्हूण सांग. तुजी बोडी उबार, दोरयार तुजो हात पातळाय आनी तो दोशीं कोर. आनी अशें इस्रायेलाच्यो पूत धुवो पांय भिजोय नासतना दोरयांतल्यान पोलतोडी वेतोल्यो. हांव म्हजे वाटेन इजिप्तकारांचीं काळजां दारूण करतलों आनी ते तुमचे पाटीक लागतले. आनी फारोआचेर आनी ताच्या लस्कराचेर जैत व्हरून आनी ताच्या रणगाड्यांचे आनी घोडेस्वारांचे निसंतोण करून हांव म्हाका मोहिमा जोडून घेतलों. आनी फारोआचेर आनी ताच्या रणगाड्यांचेर आनी झुजाऱ्यांचेर हांवें जैत व्हरतोच हांव खरेंच सर्वेस्पोर म्हूण इजिप्तकारां मांडून घेतलीं. इस्रायेलाच्या लस्करा फुडें चलतालो तो सर्वेस्पोराचो दूत तांचे फाटल्यान येवन रावलो आनी तेच भाशेन कुपाचो खांबो फुड्यान आसलो तो तांचे फाटल्यान येवन रावलो. हे पोरी तो इजिप्तकारांच्या आनी इस्रायेलाच्या फौजे मैदानामदें रावलो. काळोख जातोच त्या कुपान रातीक उजवाड दिलो आनी अशें सगळी रात दोनूय फौजे मांडा मदें कसलीच लढाय जाली ना. मोइजेसान आपलो हात दोरयाचेर पातळायलो आनी सर्वेस्परान रातभर उदेंतीक थावन एक कडक वादळ धाडून दोरया सुकयलो आनी उदकां दोशीं जालीं. तेन्ना इस्रायेलाच्यो पूत धुवो सुके जमनी वेल्यान दोरयांत भितर सरल्यो आनी उदकाची दुर्गां जावन तीं तांच्या दाव्यान आनी उजव्यान रावलीं. इजिप्तकार तांचे पाटीक लागले. फारोआचे सगळे घोडे, ताचे रणगाडे आनी ताचे घोडेस्वार तांचे फाटल्यान दोरयांत भितर सरले. फांत्या पारार उज्याच्या आनी कुप्याच्या खांब्यार थावन सर्वेस्परान इजिप्तकारांच्या फौजे मांडार बारीक नदर मारली आनी तांचे फौजेची दुस्पोट केली. तांच्या रणगाड्यांची चाकां चलोना जालीं
हे पोरी फुडें तांच मारूंक कठीण जातालें. त्या पासत इजिप्तकारांनी म्हणलें, इस्रायेलाच्या फुड्यांतले आमी पळून वचुया. सर्वेस्पर इजिप्तकारां विरोध तांचे वाटेन झुजता. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, तुजो हात दर्यार पातलाय आनी इजिप्तकारांचेर, तांच्या रणगाड्यांचेर आनी तांच्या घोडेस्वारांचेर उदकां शेवटून पडून दी. मोइजेसान आपलो हात दर्याचेर उबारून पातळायलो आनी फांटे फुट्टाना दर्या आपल्या सदांच्या जाग्यार परतलो. पळून वेताले ते इजिप्तकार सारके उदकांत रिगले आनी सर्वेस्परान तांकां दर्या मदेंच भोंगोवन उडयले. उदकां नव्यान एकठांय जावन इस्रायेला फाटल्यान दर्यांत भितर सरलोल्या फारोआच्या रणगाड्यांक, घोडेस्वारांक आनी आख्खे फौजेक बुडयली. एकलो पर्यान वाटावलो ना. पूण इस्रायेलाच्यो पूत धुवो पांय भिजोय नासतना दर्यांतल्यान पोलतोडी गेल्यो. तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक दुर्गांवरी उदकां रावलीं उबी. त्या दिसा सर्वेस्परान इजिप्तकारांच्या हातांतलो इस्रायेलाक वाटायलो आनी इस्रायेलान दर्याचे देगेर इजिप्तकारांची मोडी पळयली. हे पोरी इस्रायेलान इजिप्तकारांचेर आड सर्वेस्परान केल्लें व्हडलें कर्तुत्व देखलें आनी पोरजेन सर्वेस्पराचें भें धरलें आनी ताच्या सेवका मोइजेसाचेर तांणी विस्वास ठेवलो. ते समय मोइजेसान आनी इस्रायेलाच्या पुता धुवांनी हें गायोन गायलें. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब. हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायतां, तो मोहिमेन भरला. हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायतां, तो मोहिमेन भरला. घोड्यांक आनी घोडेकारांक ताणें दर्यान शेवटिले. सर्वेस्पर म्हजें बळ आनी म्हजो आस्कारी. तो म्हजो तारोक. तो म्हजो देव, हांव ताका वाखाणतां. म्हज्या बापायचो देव तो, हांव ताका किर्तितां. जबाब. हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायतां, तो मोहिमेन भरला. सर्वेस्पर एक झुजारी. ताचें नांव सर्वेस्पर. फारोवाच्यो गाडयो आनी ताची फौज ताणें दर्यांत शेवटिली. ताच्या घोट बळवंत घोडेकारांक तांबड्या दर्यान गिरासले. जबाब. हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायतां, तो मोहिमेन भरला. सोमदेराच्या उदकांनी जमून तांकां धांपले. फातरा भाशेन ते सारके पोंदाक बुडून गेले. तुजो उजवो हात सर्वेस्परा आपल्या बळान फांकी जाता. तुजो उजवो हात सर्वेस्परा दुस्मानांक नाटाक करता. जबाब. हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायतां, तो मोहिमेन भरला. जंय तुजें ठिकाण केलाय सर्वेस्परा, तुज्या हातांनी बांदलोल्या मंदिरान, थंय सर्वेस्परा तुजे पोरजेक तूं व्हरतलोय. तुज्या खाशा दोंगरार तांकां पावोवन रिगोयतलोय. सर्वेस्पर राजवट चलयतलो सासणाच्या सासणाक. जबाब. हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायतां, तो मोहिमेन भरला. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. तुजो रोचनार तुजो पोती जातलो. दोलबारांचो सर्वेस्पर ताचें नांव.
आनी जो इस्रायलाचो पवित्र देव तो तुजो तारोक ताका सोर पृथ्वीचो देव म्हणटात. कित्याक सोडिल्ले आनी दुखेस्त मोनाचे बायले भाशेन तुका सर्वेस्परान आपयल्या. आपल्या तोरणाटपणाचे पोतिणीक कोण तरी सोडून दिता म्हणटा तुजो देव. फकत खिणभर हांवें तुका सोडून दिली खरें, पूण फडे काकलुतीन हांव तुका वेंगेन घेतां. जळत्या रागान हांवें खिणभर म्हजें मुखामोळ तुका लिपयलें खरें, पूण सासणीक मोगान हांवें तुजी दया केल्या म्हणटा सर्वेस्पर तुजो तारोक. नोयेच्या दिसांनी हांवें केलां तशें आतांय करतां. तेन्ना हांवें न्हंयच्या उदकांनी पृथ्वी आनीक बुडची न्हंय म्हूण सोपूत घेतलोलो. तशेंच तुजेर राग काडचो ना आनी तुका आनीक भेंकडावचो ना म्हूण आतां हांव सोपूत घेतां. पर्वत कोसळोन वचूं, दोंगर हाल्ल्यार हालो, पूण म्हजो मोग तुजे तावन कोडसोरून वेचो ना आनी म्हजो शांतीचो कोरार केन्नाच हालचो ना. तुजी दया करता तो सर्वेस्पर अशें म्हणटा. निर्भागे म्हजे वादोळान बोडयलोले, बुजवण नाशिल्ले. पळय, रोंगायलोल्या चिऱ्यांचे तुजे रस्ते करतलो आनी नीळ रत्नांनी तुजी बुन्याद घालतलो. तुजी दुर्गां तांबड्या माणकांची बांदतलो आनी तुजे दारवंटे सुर्याकांतीक आरशाचे आनी सगळ्यो तुज्यो वण्टी अमोलीक रत्नाच्यो. सगळ्या तुज्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतलो आनी तुज्या भुरग्यांक भोगूंक मेळटली शांतीची भोरती. प्रमाणीकपणाचे बुन्यादीचेर तुका थीर करतलो. तुका कोण दुमाळो दिवचो ना, कसलीच तुका भिरांत आसची ना. आकांताक तूं सांपोडची नाय, कित्याक कसलेंच भंय कारण तुजे सोरशीं पावचेंच ना. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब. आमी तुका वाखाणतांव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. हांव तुका वाखाणतां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय आनी म्हज्या दुस्मानांक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक नाय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटायलोय. फोंडांत देंवतल्या मदलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान घोटाय दिली. जबाब. आमी तुका वाखाणतांव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. सर्वेस्पराच्या भोगतानो ताका स्तोत्रां गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास धरात आनी ताची स्तुती करात. ताचो राग खिणा भितर ना जाता, पूण ताचें भोलेपण जिवीतभर जगता. जोरी रात काडली दुखांक गळोवन, तरी फांत्या पारार संतोषान उल्हासता. जबाब. आमी तुका वाखाणतांव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. सर्वेस्परा, म्हाका आयक, म्हजी काकलूत कर. म्हाका पाव सर्वेस्परा. दुखांत रोडण्यांत काडतालो दीस, तुज्या आदारान आतां उडता नाचता. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा, तुका दिनवासतलो निते काळी. जबाब. आमी तुका वाखाणतांव सर्वेस्परा,
कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें उलोयता, तुमी तान लागतल्या न्हू, उदकाशी येयात. दुडू नांत ती पर्यान येयात. दुडू नासतना विकतें घेयात आनी खायात. येयात आनी फारीक करिनासतना सोरो आनी दूद विकतीं घेयात. जेवण न्हय त्या वस्तूंचेर तुमी दुडू कित्याक मोडटात? आनी तुमकां धादोशी करिनात त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडायतात? चोत्रायेन म्हजें आयकात आनी बरें तें खायात. घोटाय दिता तें खावन धादोशी जायात. कान दिवन आयकात आनी म्हजेशी येयात. म्हजें आयकात आनी तुमी जियेतल्यात. दाविदाक केल्ल्या मोगाळ आनी विस्वाशी भासावण्या प्रमाणे हांव तुमचे कडेन सासणाक तोखता तसलो करार करतलों. पळय, राष्ट्रां मुखार तुका हांवें साक्षी करून दवरला. राष्ट्रांचो फुडारी आनी अधिकारी हांवें तुका केला. पळय, तूं वळखोनाय त्या राष्ट्राक तूं आपयतलोय. तुका वळखोनात ती तुजेशी धांवून येतली. जो तुका मोहिमेवंत करतलो त्या सर्वेस्परा तुज्या देवाक लागून, इस्रायलांत पवित्र म्हूण वंदितात ताका लागून अशें घडटलें. सर्वेस्पोर मेळटा तेन्ना ताका सोद. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मार. खोट्या मनशान आपली वाट सांडची आनी वायट मनशान आपलीं चिंतनां सोडचीं. ताणें सर्वेस्पोराशी परतून येवचें आनी तो ताची दया करतलो. आनी ताणें आमच्या देवाशी येवचें, कित्याक तो ताका भरपूर भोगसणें दितलो. कित्याक म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय आनी म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय, म्हणटा सर्वेस्पोर. जितलें मळब पृथ्वे परस उंच आसा, तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटां परस आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना परस उंच. जशें पावस आनी बरफ मळबां थावन पडटात आनी बेश्टी परतून चडनात, बगर ओंप्यांक बी आनी जेवतल्याक जेवण दिवंक जमीन शिंपतात आनी सुफळ करतात आनी किरलायतात, तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना. बगर म्हजी खुशी पाळता आनी हांवें करूंक फरमायलां तें शाती पावयता. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब. सोडवणेच्या जोरींतले संतोशान तुमी उदक काडतल्यात. खरेंच देव म्हजो तारोक. हांव पात येवन रावतां, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बळ, ताचें हांव किर्तन गायतां. तोच म्हजो सोडवणदार. सोडवणेच्या जोरींतले संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब. सोडवणेच्या जोरींतले संतोशान तुमी उदक काडतल्यात. सर्वेस्पोराक दिनवासात व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव घेयात. सगळ्या परजांक कळयात ताची कौतीक कर्तुत्वां. ताचें श्रेश्ठ वर्तें नांव सगळे कडेन परगोट करात. जबाब. सोडवणेच्या जोरींतले संतोशान
तुमी उदोक काडतल्यात. सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केली नवलां विस्मितां. शेकान शेक प्रितुमेचेर ती पळोवयात, गाजोयात. सियोनांत रावतोल्यानो गितां गायोना करात. आनंदाचे उल्हास सोडात, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. जबाब सोडवणेच्या जोरींतले संतोषान तुमी उदोक काडतल्यात. बारूक प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. इस्रायेला, जिवीत हाडतले कायदे आयकून घे. आयक आनी जाणवाय म्हूण घे कितें तें वळखून घे. इस्रायेला, तुज्या दुस्मानाच्या गांवांत कित्याक रावताय तूं? कित्याक म्हूण विलायत्या गांवांत जाणतो जायत वेताय? मेल्ल्या बराबर कुसडेपणांत कित्याक वांटो घेताय? यमकोणांत वेतोल्या सारकें कित्याक म्हूण तुका नांव करून घेताय? कारण तूं जाणवायेची बुन्याद विसरलोय. देवाचे वाटेन तूं चल्लोलोय जाल्यार सासणाक तूं शांतीन जियेतलो आसलोय. जाणवाय खंय आसा? बळ खंय आसा? समजिकाय खंय आसा तें वळखून घे. दिसाची लांबाय खंय आसा? जिवीत खंय आसा? दोळ्यांचो उजवाड खंय आनी चवथसाय खंय तें वळखून घे. पूण ती खंय रावता तें कोणें सोदून काडलां? तिच्या हेव्याच्या घरांत कोण भितर सरला? पूण जो सगळें वळखता तो तिका वळखता. आपल्या गिन्यानान ताणें ताका सारकी वळखून काडल्या. ताणें प्रितूम सासणाक घोट केल्या आनी तिका 4 पांयाच्या मोनजातींनी भरल्या. तो उजवाडाक धाडटा आनी उजवाड वेता. तो ताका परतून आपयता आनी उजवाड कांपून ताका आयकता. आपणाक नेमलोल्या वेळार नोकेत्रां खुशालकायेन परजोळतात. तो आपयता तेन्ना ती जबाब दितात, ही पळय आमी आसांव. आपल्या रचणारा खातीर ती संतोषान परजोळतात. तो एकलोच आमचो देव. ताचे लागीं आनीक कोणाकूच सोर करूंक जायना. आख्खी जाणवाय ताणें वळखून काडल्या आनी आपल्या सेवका जाकोबाक दिल्या. आपले ओपुरबायेच्या इस्रायेलाचे आधीन केल्या. ताणें तिका प्रितुमेर दिश्टी पडोशी आनी मनशां मदें भोंवोशी केल्या. हें देवाच्या कायद्याचें पुस्तक. सासणाक तोखता तसली समूर्त. ती सांबाळतात ती जिवी उरतात. ती सोडून दितात ती मरून वेतात. जाकोबा, परतून ये, तिका धर. तिच्या परजोळान उजवाडाक पावयता ते वाटेन चल. तुजी मोहिमा दुसऱ्यांक दिवं नाका. तुजी खाशाची न्हंय ते पोरजेक तुजें भाग दिवं नाका. इस्रायेला, आमी सगळीं सुदैव, कित्याक देवाक मानता तें आमकां कळीत जालां. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब, तुजीं उतरां सोम्या सासणाच्या जिविताची. सर्वेस्पराची समूर्त सोर बरी, जिवाची घोटाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे, नेणत्याची जाणवाय.
जबाब तुजी उतरां सोम्या सासणाच्या जिविताची. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजळ, दोळ्यांचो उजवाड. जबाब तुजी उतरां सोम्या सासणाच्या जिविताची. सर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र, सदां तोखपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगळे नितीचे. जबाब तुजी उतरां सोम्या सासणाच्या जिविताची. भांगरा परोस निर्बेल भांगारावून काळजाक तांची आस. मोवा परोस पोळयेंतल्या मोवावून ओदीक ते गोडवे. जबाब तुजी उतरां सोम्या सासणाच्या जिविताची. एजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पर म्हजे कडेन असो उलोयलो, मनशाच्या पुता, इस्रायलाची भुरगीं आपल्याच खाशा देसांत जियेतालीं, पूण आपले वागणुकेन आनी कर्तुबांनी तांणी तो भोसडायलो. तेन्ना हांवें तांचेर म्हजो राग काडलो, कित्याक तांणी आपल्या देसांत रोगोत वारोयलें आनी कुडया देवांक घेवन तो भोसडायलो. हांवें तांकां राष्ट्रां मदें शिंपडायलीं आनी पोरक्या राष्ट्रां मदें तांकां दुस्पोटायलीं. तांचे वागणुकेक आनी कर्तुबांक फावो आसलें तशें हांवें तांचेर फर्मोण मारलें. तीं गेल्लीं त्या राष्ट्रां मदें ताणें म्हजें पवित्र नांव भोसडायलें. ह्या पासत तांचे विशीं लोक आतां म्हणटा, ही सर्वेस्पराची पोरजां. आपल्या गांवांतली ताणें तांकां पोरक्या देसांत धाडल्यात. पूण जें म्हजें नांव आपूण गेल्लीं त्या राष्ट्रां मदें इस्रायलाच्या घोराण्यान भोसडायलां, त्या म्हज्या पवित्र नांवाचें म्हाका पडलां. तर आतां इस्रायलाच्या घोराण्याक सांग. सर्वेस्पर अशें सांगता, इस्रायलाच्या घोराण्या, हें हांव तुमचे पासत न्हय, भोगोर तुमी गेल्यान त्या राष्ट्रां मदें तुमी भोसडायलां त्या म्हज्या पवित्र नांवा पासत करता. राष्ट्रां मदें तुमी भोसडायलोल्या म्हज्या परत्या नांवाची पवित्रताय हांव फांकोवंक वेतां. तुमचे विशीं तांच्या दोळ्यां मुखार हांव म्हजी पवित्रताय फांकयता तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण ती वळखूंक पावतलीं. अशें उलोयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना राष्ट्रां मदलीं हांव तुमकां काडटलों आनी सगळ्या देसांतलीं एकठांय करून तुमच्याच खाशा देसांत हांव तुमकां हाडटलों. नितळ उदक तुमचेर ओतून हांव तुमकां शुद्ध करतलों. सगळ्या तुमच्या मेळेपणांतलीं हांव तुमकां निर्मळ करतलों. कुडया देवांक भोजून तुमी भोसडतल्यात, पूण हांव तुमकां नितळ करूंक वेतां. एक नवें काळीज आनी एक नवो आत्मो हांव तुमकां दितलों. तुमचें फातराचें काळीज काडून मांसाचें काळीज हांव तुमकां दितलों. म्हजो आत्मो तुमचे भितर हांव घालतलों आनी म्हजे कायदे आनी म्हजी समूर्त तुमी पाळोवशें करतलों. तुमच्या पुर्वजांक हांवें दिल्ल्या देसांत तुमी ठिकाण करतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी पोरजां
आनी हांव तुमचो देव. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक, तानेला म्हजो आत्मो. देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक, तानेला म्हजो आत्मो. केन्ना ताचें दर्शन घेवंक म्हाका वचूंक मेळटलें? जबाब. देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक, तानेला म्हजो आत्मो. आनंद भरीत जात्रेकारां मोदें संतोसाचे उल्हास सोडून किर्तनां गावून भोव पवित्र तंबून देवाच्या मंदिरांत हांव वचून हेंच मनांत घोळोवन घोळोवन काळीज म्हजें हुस्कारता सुस्कारता. जबाब. देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक, तानेला म्हजो आत्मो. तुजो उजवाड मुजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण दाखय. तुजे ओर्चीत दोंगराची दोयेन म्हाका वाट शिकय. जबाब. देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक, तानेला म्हजो आत्मो. देवाचे वेदी मुखार विस्वास धरून हांव वेतां. म्हाका संतोश दितोल्या देवाशी चोडून वेतां. जबाब. देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक, तानेला म्हजो आत्मो. आमचो जबाब. निर्मळ काळीज देवा, रोचून घाल म्हज्या होट्यान. निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं ओड्यांत म्हज्या. थीर मन घडून देवा, परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब. निर्मळ काळीज देवा, रोचून घाल म्हज्या होट्यान. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं थीर करून सांबाळ. पापयांक तुज्यो वाटो शिकयतलो देवा. तुजे सोरशीं पातकी परतून येतले सायबा. जबाब. निर्मळ काळीज देवा, रोचून घाल म्हज्या होट्यान. योजनांत म्हज्या तुका कसलोच आनंद मेळना. होमूय भेटोवन दिल्यार तुका संतोश भोगना. एक योद्न तुका मानता. कोणती बोरीत काळीज चिड्डलोल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. जबाब. निर्मळ काळीज देवा, रोचून घाल म्हज्या होट्यान. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, आमकां सगळ्यांक पवित्र स्नानाच्या सोमोयार जेजू क्रिस्तान बुडोवन काडल्यान. म्हणजे ताच्या मरणांत आमकां बुडोयल्यान. हें तुमी नकळोत? म्हणटोच पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या वांगडा आमकां फोंडांत उरलीं. ताच्या वांगडा आमी मरून गेल्या. कित्या पासत? जसो बापाचे मोहिमेन क्रिस्ताक मरणांतलो नव्यान जिवंत केलो, तशें आमचेय जिवीत सारकें नवें जावच्याक. जेजू आनी आमी मरणांत एक जाल्या जाल्यार पुनर्जिवंतपणांतूय तो आनी आमी एक जातोल्या. हे पातकी कुडीचो भस्म करचे खातीर आनी पातकाच्या गुलामपणांतली आमकां सुटका मेळचे खातीर आमचे आदले पोरणे सैम खुर्सार मारलां. हें आमी बरेंच समजून घेवंक जाय.
कोण एकलो मनीस मोरता तेन्ना तो पातकांतलो सुटलो, पूण जेजू बराबर आमी मेल्यांव जाल्यार ताचे बराबर आमी नव्यान जिवंत जातोल्यांव म्हूण आमी सोत मानता. कित्याक जेजू मोरणांतलो पुनर्जिवंत जालो म्हणटच तो आनीक कोदींच मोरचो ना म्हूण आमी जाणाव. मोरणाक ताचेर आनीक कसलीच पदवी ना. तो मेलो तेन्ना तो पातका खातीर एके पावटीन सारकोच मेलो आनी ताचें जिवीत आतां सगळेंच देवा खातीर. तर तुमचेय विशीं अशेंच समजात की तुमी पातकाक मेल्यांत आनी जेजू क्रिस्ता सोबे देवा खातीरूच जियेतात. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. ताचो मायेमोग मीतमेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुता धुवांनी म्हणचें ताचो मायेमोग मीतमेर नासलोलो. जबाब सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जोयत वेलें. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केलीं वर्तीं कर्तुत्वां. हांव मोरचो ना, हांव जिवोच आसतलों आनी सर्वेस्पराचीं कर्तुत्वां वर्णितलों. जबाब सर्वेस्पराक जोय जोय. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा सोंदीचो फातोर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळोवन आमी थोटाक जाल्यांव. जबाब सर्वेस्पराक जोय जोय. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सोनवार सोरल्या उपरांत सातोळ्याचो पयलो दीस उजवाडच्या सुमाराक मारिया मागदालेन आनी दुसरी मारिया फोंडाक भेट करूंक गेल्यो आनी ओचितूच मोठी एक भुंयकांप जाली. सर्वेस्पराचो दूत स्वर्गावेलो देंवलो आनी फातोर दुखलून उडोवन आपूण तिचेर बसलो. ताचें रूप जोगलावण्या भाशेन आनी ताचें आंगलें हिमापोरी धवें फूल आसलें. ताका पळोवन राखणदार भिरांतीन थरथरले आनी मेल्ले कशे जाले. पूण देवदूतान उलोवन त्या वस्तोर्यांक म्हणलें, तुमी भिवंची गरज ना. खुर्सार खिळायल्ल्या जेजूक तुमी सोदतात म्हूण हांव जाणो. तो हांगासर ना, कित्याक ताणेंच सांगलोले प्रमाणे तो पुनर्जिवंत जालो. ताका दवरलोलो ती सुवात येवन पळयात आनी वेगीं वचून ताच्या शिसांक अशें सांगात, तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जालो आनी आतां तुमचे फुडें गालिलियाक वेता. थंय तुमी ताका पळयतल्यात. हांवें तुमकां सांगचें आसलें तें हेंच. त्यो अस्तोऱ्यो भियोन भियोन आनी व्हड खुशालकायेन ओगोत मोडिनासतना सोमादी सोरशिल्ल्यो कोडसोरून धावी धावी ताच्या शिसांक पळीत करूंक गेल्यो आनी ओचितूच जेजू तांकां मेळूंक आयलो. ताणें म्हळें, नो मान तुमकां. आनी तांणी लागीं सरून आनी ताचे मुखार सरपोटून ताचे पांय धरले. तेन्ना जेजून तांकां म्हळें, भियो नाकात. वचून म्हज्या भावांक गालिलियाक वचात म्हूण सांगात. थंय ते म्हाका देखतले.
सोमयाचे शुभ वर्तमान. भावार्थ्यांचे मागणे. म्हणटोच वचून सगळ्या राष्ट्रांक म्हजे शीस करात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी तांकां स्नान दियात. आमच्या पाप साहेबान, बिस्पांनी आनी पाद्रींनी जेजू पुनर्जिवंत जाला आनी आमचे मोदे हाजीर आसा हें सोत खुशालकायेन पोरगोटूंक आनी निराशी जालोल्या मनीसकुळाक भरवशाचें किर्ण फांकूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. शांती कोरतात ती सुभागी. देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी पुनर्जिवंत जाल्ल्या जेजूची कृपा घेवन संवसारांत शांती आनी सवचकाय हाडूंक वावरूंक आनी पोरजेक बऱ्याक पडटात तसले कायदे निर्माण करून तांचे जिवीत भरवशान भरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. सगळीं तुमी कोस्ट कोतात आनी ओज्याच्या भाराखाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. जीं कोण गरीब, दुबळीं, पिडेस्त, एकसुरी आसात, भिरांतीन, निराशीपणान, दुखी खोंतीन, कोश्टांत जियेतात, तांणी आपल्या जिवितांत पुनर्जिवंत जेजूच्या आसण्या वरवीं बळ, शांती आनी खुशालकाय अणभवूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. एकामेकाचो मोग कोरशात जाल्यार हाचे वयल्यान तुमी म्हजे शीस म्हूण सगळ्या मनशांक कळटले. पुनर्जिवंत जेजूची गोवाय आमी आमच्या घराब्यांत, समुदायांत, फिरगोजेंत, वावुरच्या जाग्यार आनी समाजांत आमच्या मोगाच्या कोरण्या वरवीं जेजूक आमी गोवाय दिवंक आनी निराशीपणांत सांपडलेल्यांक भरवसो दिवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. नियाळ, तुमचे जिवीत म्हळ्यार क्रिस्त आनी तो दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमी ताचे बराबर दिश्टी पडटल्यात आनी ताचे मोहिमेंत तुमकां वांटो मेळटलो. कोलोसकारांचें पत्र 22:3 वोळ 4. नियाळाक आधार. जेजू देव बापाचो एकलोच पूत मनशाच्या रुपान आपल्या बापाचे येवजणे प्रमाणे आमकां सोडवण दिवंक संवसारांत आयलो. जुवांवा कोटच्यान स्नान घेतलें. गालिलिया तावन जुदेया आनी जेरुसलेम पर्यंत वायटाकारांक बोरी केली आनी त्याच लोकांनी जेजूक खुर्सार उमकाळायलो. आनी 40 दिसांनी जेजू पुनर्जिवंत जालो. जेजू कांय जाणां बराबर जेवलो आनी भोंवलो आनी उपरांत आपल्या बापाची स्वर्गार चडलो.
स्वर्गार वेचे आदीं जेजून आपल्या शिसांक आपली गोवाय कशे संवसारांतल्या शिमांनी पाठयले. जेजूच्या शिसांक लागून आयज आमी सगळीं जेजूचे शीस जाल्यान. आमी खऱ्यांनीच जेजूचे शीस कशीं जियेतांव काय? आमी जेजूचे गोवाय कशे जियेतांव काय? आनी आमचें जिवीत जेजूच्या जिविता प्रमाणे ताची पाटलावदारां कशीं जियोंक गरज आसा. आमच्या जिवितांत एकूच हेतू. संवसारी जिवीत जियेल्या उपरांत आमी आनी आमच्या सांगाता आमचे आखे पवित्र सभेक निस्वार्थी मनान स्वर्गा राज्यांत पावोन जेजूक मेळोवंक हें करूंक आमी संवसारांत जिवीत बऱ्या कोरण्यांनी जेजूचे शिकोवणे प्रमाणे जियोंक गरज आसा. मोगाळा बापा, आमी सदांच बऱ्यो कोरण्यो करून जेजूचे शिकोवणे प्रमाणे ताचे शीस कशे गोवाय जावन आमी आमचें जिवीत जियोंक आमकां तुजे कृपेन भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev Baren Koro.